मोगाळ भावा भयण्यांनो, आयच्या सेवा धर्मांचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. बागेऊन फ्रांसीस शावेराचे देखीन सोमेस्तां ताईं फळां बरीत संवाद करूया. संवाद डायलॉग आमकां सगल्यांक गरजेचो. आनीक संवादा उद्देशी आमी आमचे विचार आमी दुसऱ्या मुखार दवरता आनी तेच भाशेन संवादा उद्देशी दुसऱ्यांचें मन आमी ओळखूंक पावता. आनी संवादाकूच लागून मनशाची मनीसकुळाची वाड जाता आनी तेच परी संवसाराची समाजाची उदरगत. आमी सगलीं भाव भयणां ह्या संवसारान जियेता आसतना एकामेका लागीं संवाद करून जियेता हाचो दुबावूच ना. कित्याक मनीस मनशां जुवोनूय आमकां दुसऱ्यांची गरज आनी दुसऱ्यां लागीं संवाद डायलॉग करपाची चड गरज. सगलीं आमी जियेता, सगलीं आमी संवाद आमच्या जिवितांत एकामेका लागीं करतात. पूण आयज आमी विचार करूंक गरज जो संवाद दुसऱ्या लागीं हांव करता तो खऱ्यांनीच फळां बरीत जाता काय? आमच्या जिविताचेर आनी आमच्या संबंदाचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार जायते फावटी आमचो संवाद फळां बरीत जायना. आनी कित्या पासत आमचो हो संवाद फळां बरीत जायना? जायते कारणां आसूंक जाता. दुसऱ्या लागीं घोडे आमी संवाद करता आसतना घोडे आमचे जायते फावटी मन आसता दुसऱ्यांक लोचयेक घालूंक. म्हणटच हांव सगलें जाणा, म्हाका सगली जाणवाय आसा, दुसऱ्या लागीं कांयच ना, तो नेणार मनीस. असलें मन घेवन हांव सगलें जाणा दुसऱ्या लागीं कांयच ना, दुसऱ्या लागीं तो कांयच नको तो नेणार, असलें मन घेवन हांव दुसऱ्या लागीं तो संवाद करता जाल्यार तो संवाद फळां बरीत जायना, फळां उत्पन्न करिना. जायते फावटी घोडे दुसऱ्या लागीं संवाद आमी करता आसतना आमी दुसऱ्यांक सोंकला आसा थंयसरूच आमी दवरूंक सोदता. घोडे जायते फावटी गरीब मनीस वयर सरलेलो आमकां नाका. जायते फावटी आमच्या शेजाऱ्या लागीं आमी संवाद करता. घोडे म्हजो शेजारी गरीब आसत, नेणार आसत, हांव ताचे लागीं उलयतां, ताका आदार करता, पूण म्हाका नाका तो वयर सरलेलो. आनी कोणूच तर गरीब वयर सरलो जाल्यार म्हाका रोखडीच नाटकाय जाता. म्हणटच हांव संवाद करतां दुसऱ्या लागीं, शेजाऱ्या लागीं, पूण म्हजें मन तांकां तशेंच दवरूंक, तांकां वयर सरूंक न्हय. तेच भाशेन भाव भयण्यांनो, आमी क्रिस्ती भावार्थी आमी दुसऱ्या धर्मा लागीं, दुसऱ्या धर्माच्या मनशां लागीं संवाद करूंक गरज, हें आमकां पवित्र सभा शिकयता. पूण म्हजें तरी मन की म्हजोच धर्म खरो, दुसऱ्यांचो धर्म फोटकिरो, असलें तरी मन घेवन हांव दुसऱ्या लागीं, दुसऱ्या धर्मा लागीं, दुसऱ्या धर्माच्या मनशां लागीं तर हांव भासाभास संवाद करता जाल्यार तो फळां बरीत जायना. आनी हेच कारणाक लागून भावा भयण्यांनो, आमी संवाद करता खरी, ह्या कारणाक लागून आनी हेर जायत्या कारणाक लागून आमचो संवाद फळां बरीत जायना. आमचो तर संवाद फळां बरीत जातलो जाल्यार आमी जेजूचेर नदर मारूंक गरज. जेजून कितें केलें ताचेर आमी लक्ष घालूंक गरज. आनी जेजून कितें केलें तें आयज आमकां देवाच्या उतरान भोव करून शुभ वर्तमानांत दिसून येता. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू सिसांक आपयता आनी सिसां मदलो एकलो आंद्रे, जाची परब आयज पवित्र सभा धोरुमदूत आंद्रेची परब समारंभता. जेन्ना जेजून ह्या मनशांक आपयले तेन्ना जेजून तांचो गांव, तांचो बेस, तांचें शिकोवप पळोवंक ना. आमी म्हणूंक जाता ताचो बॅकग्रावंड कितें तें पळोवंक ना. जेजूचें एकूच मन आसलोलें, हें मनीस म्हाका जाय म्हज्या वावराक, ह्या पासत जेजून तांकां आपयलें. आनी हेच पासत ह्या मनशांक उत्तेजन मेळ्ळें.
त्या काळार खारवी नेणार म्हूण वेताले. तो जेजून तें पळोवंक ना, पूण जेजून तांकां आपयलें, जेजून तांकां मोगान आपयलें. आनी हेच पासत आमी पळयता सगलें सांडून जेजूच्या उतराक ते पाळो दितात, जेजूचो पाटलाव करतात. मनशां लागीं आमी संवाद करता आसतना असलें मन आमकां आसूंक गरज. त्या मनशाचो बेस ताका तो जाणार काय हें आमी पळयना, पूण आमी संवाद करता कित्याक आमकां संवाद गरजेचो. आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक गरज. हें जेजून आपणायलें, जेजूची आमी देख घेवंक गरज. तेच भाशेन आमी पळयता आयज शुभ वर्तमानांत जेजू मनशांच्या जिविताची आनी वावराचे परिस्थितीन भितर सरता. जेजूक संवाद करूंक उमकोच वेळ नासलोलो. जेजून उमकोच वेळ ओर उमकीच सुवात सोदून काडूंक ना, उमकोच सोयेक म्हूण घेवंक ना. पूण जे सोयेक जेजूक मेळ्ळे ते सगळे जेजून वापर केलो आनी त्या सोयेकांचो वापर करून जेजून मनशां लागीं संवाद केलो. आमी पळयता हे खारवी ते वावरांत गूल आसलोले. आपल्या वावरांत गूल आसतना जेजू तांचे लागीं हो संवाद करता, तांचे परिस्थितीन, तांच्या वावराचे परिस्थितीन भितर सरता. म्हणटच आमी आमच्या दुसऱ्या भावा भयणांसो संवाद करतले जाल्यार आमकां उमकोच वेळ, उमकोच सोयेक आमी विंचून काडचें अशें न्हय. आमकां जायते सोयेक मेळटात, आमच्या शेजाऱ्याकूच जायते आमकां सोयेक मेळटात. वाडदिसा समयार जावं मोरनाचो दीस, मोरनाचो वार्षिक दीस, जावं हेर परबो, आमच्या दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां परबो समारंभ ते जावन आसा आमकां सोयेक. उमकोच दीस, उमकोच वेळ ना. खंयच्याच वेळार जे भाशेन जेजून केलें तो मनशांचे परिस्थितीन भितर सरून आमी मनशाचे परिस्थितीन, तांच्या वावराचे परिस्थितीन भितर सरून हो संवाद करूंक चड गरज. तेच भाशेन भाव भयणांनो आनीक आमी पळयता ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेन्ना ह्या मनशां लागीं संवाद करता तेन्ना व्हडली व्हडली उतरावळ वापरिना. पूण जें कितें ह्या मनशांक, साद्या मनशांक खारवी ते जी भास तांकां समजतली तीच भास वापरून जेजून तांचे लागीं संवाद केलो. हे पासून जेजून तांकां म्हणलें येयात, मनशांक धरतात तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. म्हणटच जी भास ह्या खारव्यांक समजताली तीच तांचीच भास वापरून. जायते फावटी हांव म्हणटालो आमी संवाद करता आसतना घोडे आमी आमचीच जाणवाय, आमी आमचेंच बळ, आमचेंच गर्व आमी दाखयता, तेन्ना संवाद फळा बरीच जायना. म्हणटच आमी तर सगल्यां लागीं भोव करून ल्हानां लागीं दुसऱ्यां लागीं संवाद करतले जाल्यार आमी आमचो दर्जो कुशीन धरूंक जाय. हांव घोडे जाणार म्हाका जायती विद्या आसा, पूण दुसऱ्यां लागीं संवाद करता आसतना हांवें तांचो दर्जो, तांच्या दर्ज्यार येवंक गरज. आनी तेन्नाच की हो संवाद फळा बरीच जाता. आनी तेच भाशेन आमी पळयता जेजून संवाद फकत जेजू जुदेव धर्माच्या मनशां लागींच करूंक ना, पूण सगल्या मनशां लागीं, हेरूय धर्माच्या मनशां लागीं, हेरूय संस्कृतायेच्या मनशां लागीं जेजून संवाद केलो आनी तांकां आपलें बरेंपण दाखयलें. आनी कांयच आमी संवाद करता आसतना आमी दुसऱ्या धर्माच्या मनशां लागीं संवाद करता आसतना आमी तांचें कितें बरें तें आमी घेवंक जाय. जायते फावटी हांव म्हणटालो आमी दुसऱ्यांचो धर्म, तांची शिकवण फटकिरी अशी घेता, पूण आमकां पवित्र आमच्या धर्माची शिकवण पवित्र सभा आमकां शिकयता. पवित्र सभेची शिकवण ही जावन आसा की पवित्र सभा दुसऱ्या धर्माचें जें कितें बरें आसा तें मानून घेता. म्हणटच आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी जायते दुसऱ्या धर्मा कडल्यान शिकचें आसा. ह्या मनान आमी हेर धर्माच्या मनशां लागीं संवाद करता तेन्ना खऱ्यांनीच हो आमचो संवाद फळा बरीच जावंक पावतलो. आनीक आमकां चड गरजेचो आमी तर देवाचें उतर जें कितें आमकां मेळ्ळां, जेजूचें उतर आमकां मेळ्ळां तें आमी दुसऱ्यांक दितले जाल्यार संवाद गरजेचो. संवादा उद्देश विरेत आमच्यांनी बरी खबर दिवंक जायना.
जेजून सिसांक आपयले. तांतलो एकलो भाग्योंत आंद्रे दोरमदूत, जाची परब आयज आमी सोमार उमता. आनी हे सीस जेजू तांचे लागीं जेजून सिसां लागीं संवाद केलो आनी तांकांय पाठयले संवाद करूंक, बरी खबर दिवंक. आनी सिसांनी वेगवेगळ्या देशांत वचून, वेगवेगळ्या देशांच्या लोकांक मेळून, वेगवेगळ्या भासांच्या राष्ट्रांच्या लोकांक मेळून तांचे लागीं संवाद करून तांणी जेजूची बरी खबर परगटली. तांकां सोंपें जावंक ना, अवघडायो आयल्योच. पूण हे सिसांच्या मनांत एक आसलोलें की जेजूची खबर सगल्या संवसाराक पावूंक जाय. आनी हेच पासत सगल्या आडकोडींक तांणी फुडो केलो, मनशां लागीं संवाद करीत गेले आनीक जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिली. आयज ह्या दोरमदुतांची भाग्योंत आमी देख घेवंक गरज. जे भाशेन तांणी मनशां लागीं सगल्या भासाच्या लोकां लागीं संवाद करून जेजूची खबर दुसऱ्यांक दिली, तेच भाशेन आमी करूंक गरज. कित्याक संवादा उद्देशी आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक पावता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरानूय तशेंच केलें. तोवूय वेगवेगळ्या देशांत वचून मनशां लागीं ताणें संवाद केलो आनी देवाचें उतर परगटलें. आयज भाग्योंत आंद्रेची आमी परब समारंभता आसतना आमी हें जेजूचें मोन आपणावया. जेजून सगल्यांक मानान लेखलें. जेजून तांचो बॅकग्रावंड पळोवंक ना. जेजून व्हड व्हड उतरावळ वापरूंक ना. आनी सगल्या लागीं खंयच्याच धर्माच्या, खंयच्याच संस्कृतायेच्या मनशां लागीं ताणें संवाद केलो. हें जेजूचें मोन आमी आपणावया. आनीक जे भाशेन सिसांनी आनीक भोव करून भाग्योंत आंद्रेन आनीक भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान केलें, दुसऱ्या लागीं संवाद करून बरे जेजूचे नीज परगटणार ते जाले, तेच भाशेन जेजूचें मोन आपणावन आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या लागीं संवाद करून जेजूचे नीज पाटलावदार आमी सगलीं जावंक देवाची कृपा जोण एकल्याक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया.